पुराय गोंय तशेंच गोंया भायर शिरगांवची श्री लयराई आईची जात्रा दोण भक्तगणां खातीर फामाद आसा। गोंयच्या अस्मितायेचें वेगळें दर्शन घडोवपी हो उत्सव आसा। शिरगांवची जात्रा आयतारा 30 एप्रिलाक जावपाची आसा आनी हाच्या खातीर दोण भक्तगण आतुरतायेन उत्सवाची वाट पळयतात। आरडेक सुवा खातीर कुमार जुंयेच्यान महेंद्र गांवकर आनी पार्शेच्यान विलास आरोलकार। जवळ आमकां हांवें 50 वर्सां जाली ह्या माटवान। त्या वेळार आमी पयलीं थंय रावन ह्यांच्याच घरान वसंत सेनापतीच्या घरान ती तर ओपन आसला आनी आमी सुरवातीक हंयसर 7 लोक इल्ले। म्हणजे पयलीं आमच्या हेच्या बापायन जगन्नाथान आमकां जगन्नाथ धाकटो गवंडी आनी तेचे बरोबर आमी आनी तेच्यात जगन्नाथा बरोबर मी एकटो आसा। म्हाजे फाटल्यान हो आहा एक बाबूसो, बाकीचे हे मग नंतर इले आणि इथपर्यंत आम्ही 50 वर्सांपर्यंत ह्या ठिकाणां आम्ही धोंडाची ह्या चलयली। कितके लोक आसा? जवळ 25 लोक धर। आणि हे कित्याक लागून तुम्ही करता? आम्ही आमची प्रत्येकाची आंगवण देवीकडे आंगवण केल्ली की स्वतः माझी मी सांगतोय। मी त्यावेळेस लहान असताना एक वर्ष 2 वर्षाचो इतको असताना म्हाका देवी इल्ली आणि ते देवीन म्हाका काही एक दिसना जाय माझी आजीन म्हाका सांगलो की तुका धोंड घालता माझ्या भुरग्याक वाचय म्हणून। ही माझी स्वतःची परिस्थिती आणि तशी काही ह्यांची आंगवण थोडी ह्यांच्यानी ह्या भुरग्यान आपल्याक सर्वीस मेळची म्हणून आंगवण केली। अशा प्रत्येकाची आंगवण असा प्रयत्न केलो मी की सर्वीस मेळची पण मेळना आली, काम जाता जायना जालो। त्या वक्तार मी आंगवण केली देवीकडे की म्हाका जॉब दिवचो। आपण धोंड रावतोय फुडल्या वर्सांनी धोंड रावतोय। तुम्ही हांगच्यान कितले दीस उपास आणि कितले दिसांक वयता? 5 दीस उपास। 5व्या दिसा आम्ही जात्रेक वयतो शिरगांव। 5 दीस म्हणजे अमावस्या लागतात। अमावस्येन उपास सुरू करतो आम्ही आणि असे बाहेर रावन घरा आपल्या कोणच रावून ना। आपण प्रत्येक जण आपल्या माटवान येतो आणि 5 दीस माटवानच सगळ्या रांदून करून आमीच जेवतो। भायलो कोण आमकां करना ना। सगळो व्यवहार आमचो आमीच चलयतो। जेवपाचो खावपाचो आमी करतो, आमी खातो असं। आणि 5व्या दिसा जात्रेक वयतो शिरगांव।